विसा उपरांत तुमकां येवकार 2 नोव्हेंबराक आल्मा दीस ह्या वेळार फोंड सजोवपाक क्रिस्तांव भावांनी प्लास्टिकाचो वापर करचो न्हय म्हण मागणी हळडोणेच्या पॅरिस प्रिस्टान केल्या. आर्डिक्स गोवा खातीर हळडोणेच्यान जोझफ फर्नांडीस. आमी नोव्हेंबराचे 2 तारखेर आमचो मेडेलियन उगडास करता आनी ह्या दिसा आमी खेरीत भाशेन आमच्या मेडेलियनचे फोंड न्हेसयता फुलांनी आनी दुसरे वस्तू सोबीत वस्तू घेवन. पूण ह्या समयार आमची पवित्र सभा आयज तुमकां सगल्यांक एके भाशेन विनंती करता, जेन्ना तुमी फोंड न्हेसयतात तेन्ना तुमी फ्लॅक्स बोर्ड्स, थर्माकोलाचे डेकोरेशन्स आनी ग्लास पॉट्स तशेंच मेटालीक पॉट्स फोंडार दवरचे न्हय. जायते फावट ते थंयच उरतात आनी जेन्ना आमी फोंड उस्तिता तेन्ना जायते फावट हांगा वावर करतल्यांच्या पांयांक लागून वो कांय कारणाक लागून जखमी जातात. त्या भायर भलायके पासो ती बरें न्ही. अदीक करून थर्माकोल, फ्लॅक्स बोर्ड, प्लास्टीक फ्लावर्स, प्लास्टीक दुसऱ्यो वस्तू ज्यो प्लास्टिकाच्यो आसात त्यो, आनी देखून आमी तर खरेपणी आमच्या मेडेलियनाचो बरो मोग करता जाल्यार आमी जाता ते भाशेन ह्यो वस्तू वाठावन तांचे खातीर आमच्यान मागणें करीत. वो जायते देस्पेस आमी करता, फुलांचे तुरे हाडटा, हे ते वस्तू हाडटा आनी मोदतोच ह्यो वस्तू करता. पूण ताचे आदीं आमी तर हे दुडू जे हांगासर आमी बेश्टे भायर वतयते रावले जाल्यार आमच्यान दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूं येता आसले. जे भाशेन एका भुरग्याक ताचे स्कॉलाचे बूक घेवन दिवं येता आसले, वा एका भुरग्याक युनिफॉर्म दिवं येता आसले, वा एका दुबल्याक कितें तरी खावंक पिवंक दिवं येता आसले. हे तरेन आमी बरो उपयोग करून आमच्या मेलेल्यांचो उगडास करून आमी दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूं येता. असोच मता अंदूच्या वर्सा तरी तुमी हे तरेन करून आमची सिमित्रीन जावं हे मीस जाता तेन्ना आनी तांचे फोंड उगडास करून नेटयतात तेन्ना ह्यो वस्तू तुमी वाटावच्यो.